ओम गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू चॅनल. होप यू ऑल आर डुईंग गुड. सो आज आम्ही लेट उठली फ्रेंड्स बिकॉज काल आम्ही गेल्ली वास्को सप्तकाक. ॲक्च्युली आमचे बेगीन वचपाचें आशिल्लें, बट देन विशाल लेट आयलो. ताजें काम आशिल्लें काल, तेजे बॉस बीन आयल्या. तो आयलो 10:30-11. सो तेज्या नंतर आमी गेली बिकॉज एवरी इयर तो वता, चुकेना आमी. आनी तेज्या खातीर म्हटलें एटलिस्ट वचून तरी येवया. सो काल आमी आय थिंक 11:15 or 11:30 गेल्या थंय. आनी ॲक्च्युली रातभर चालू आसता सप्ताक, म्हणजे भजन चालू आसता आनी लोक खूब आसता गर्दी थंय. सो काल आमी गेली आनी थंय चालू आशिल्लें पार. हय, सो पार म्हणजे तुमकां हांव दाखयता, हांवें शूट केल्या. सो अशे वेगळे वेगळे ग्रूप म्हणजे वेगळे वेगळे आपले पार हाडटात थंय आनी दिंडी घालतात देवाच्या समोर वचून. खूब लोक आसतात. तुमकां हांव शूट केला तें दाखयता. सो बरें दिसता, अशें बरें दिसता तें एनवायरमेंट न्ही, खूब अशें बरें दिसता गेलें की थंय. आनी दुकानांय बीन खूब आयल्या वेगळी वेगळी, पण ती ऑलमोस्ट काल बंद जाल्ली. सो हांवें तें चड शूट करूना. आमी वतली परत. जस्ट अ ग्लिम्स म्हणपाक जाता थंय तुमी हांवें जें शूट केलें तें. आणि 2 पार हे पळोवन आशिल्ले आमी. सो हे बीन पळयले आमी. सो आज हांवें केलें चपाती केली बिकॉज कालचें आमचें सवराक उरलेलें तें तेतून बुडोवन खातलीं. श्रावण लागला फ्रेंड्स, पण आमी श्रावण कंप्लीट धरनात. एज इन आमी चिकन आनी ताती खायना, बट फीश खातात आमी. सो आज पळोवया कितें मेळटा जाल्यार. विशाल आजूय बिजी आसा, तेजो बॉस आयिल्लो आसा म्हणून. सो दामबाबाचो वास्को सप्ताक हांव शूट करतलें, सारको तुमकां दाखयता. रावात म्हज्या बरोबर. सो आतां फ्रेंड्स हांव योगा करून घेता. योगा आनी मेडिटेशन हांवें स्टार्ट केलां, जाले थोडे दीस जाले. सो तें हांव करून घेता आनी मेळटा तुमकां परत. फ्रेंड्स योगा करून जालें म्हाजें. च्या पिता आनी विशाल आतां वतलो समाप्तीक सप्तकाच्या. फ्रेंड सप्ताक काल 12 स्टार्ट जाल्लो न्ही, 10 काल स्टार्ट जाल्लो. सो आतां 12 समाप्ती तेजी.
सो विशाल आतां वतलो समाप्तीक, एवरी टायम वता तो. आमी दर्शनाक मागीर वतली. काल एक्चुली थंय खूब गर्दी आशिल्ली म्हणून आमी वचून आशिल्ली. तुमगेले सवकास जाला. श्री दामोदर महाराज की जय. सो फ्रेंड्स, दामबाब वास्कोन कसो अवतरलो अशें म्हणटात की 123 वर्सां पयलीं वास्कोन महामारीची साथ आयिल्ली आनी तेतून खूब लोक मरपाक लागले. वास्कोन श्री रुमडेश्वर देवूळ बीन आसा. थंय लोक भजन करताले. सो तेच एक 12-13 लोक मेळून जामावले गेले, कारण श्री दामोदर देव हे मेन जामावलीचे. सो थंय वचून तेणी कौल आनी प्रसाद घेतलो. थंय तांकां श्रीफळ दिलें आनी घेवन वास्को चला म्हटलें. वास्कोच्या जोशी ह्या कुटुंबियान तें श्रीफळ आपल्या घराच्या सालान दवरून घेतलें आनी लोक मागीर थंयच येवन भजन करपाक लागले. म्हणूनच ताका दामोदराचें साल म्हणटात. आनी ह्या सप्तकाची समाप्ती गोपाळकालान जाता. म्हणजेच लास्ट इयर जे श्रीफळ देवळान दवरलेलें तेजें ह्या वर्सा विसर्जन करतात आनी ह्या वर्सा नवीन श्रीफळ देवळान दवरतात. अशे लोक आनंदान अशी दिंडी घालून ह्या सप्तकाची समाप्ती करतात. बोला श्री रामनाथ दामोदर महाराज की महाराज की दामोदर महाराज की रामनाथ दामोदर महाराज की रामनाथ दामोदर महाराज की लायट गेल्या फ्रेंड्स. आज सेकंड हाफ आमकां लायटूच ना आनी आमचो सिलिंडरूय बीन आयलो. फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 आज लँड जालें आनी आमची इंडिया चंद्रार पावली. सो आमकां हो लायव्ह टॅलिकास्ट पळोवपाक मेळना बिकॉज सेकंड हाफ जी लायट गेल्ली ती लायट आतां आयल्या. पण काय हरकत ना, आमी टीव्हीर ना तरी मोबायलाचेर पळयलें अँड दॅट वॉज द बेस्ट मोमेंट फॉर ऑल इंडियन्स. प्राऊड टू बी इंडियन. जय हिंद, जय भारत. उदक भरता ते आमची नेबर आसा त्यांचो फिल्टर मोडला, सो तांकां उदक जाय खंय. सो ऑलरेडी तिणें उदक व्हेल्लें. पिवपाचें उदक म्हणजे खूब लागता न्ही, म्हणून तिका हांव आनी एक कळशी दिता भरून. फ्रेंड्स, तिळसांजचो देवाक दिवो लावन जालो आनी आतां म्हजें मातशें एडिटिंगाचें काम आसा. म्हाका खूब जाणां म्हणटात की म्हजे व्लॉग्स लेट येतात, पण हेजें एक कारण म्हणजे फ्रेंड्स अशें जाता की हांव जे म्हणजे शूट करता विडियोज, सो ते करप मातशें इजी जाता बट एडिटिंगाक टायम वता. सो फॉर एग्जाम्पल हांवें आतां 15 ऑगस्टाचे जे विडियो शूट केल्ले तो व्लॉग म्हजो लेट आयलो. तेजें कारण म्हणजे 15 ऑगस्ट जातकीर इमिजिएटली आमचें फंक्शन आशिल्लें. सो त्या टायमार म्हाका एडिटींग करपाक मेळूना आनी म्हजें कशें आसा, म्हाका अशें गडबडीन अशें म्हाका एडिटींग जायना. म्हाका अशें पिसफूल प्लेस जाय, थंय बसून म्हाका एडिटींग करपाक जाता सारकें. सो त्या खातीर म्हजे व्लॉग्स लेट येतात. सो फ्रेंड्स, आज आमी देवळान वचूना. विशाल गेल्लो, विशाल समाप्तीक गेल्लो ओदोळ दनपारचो आनी ते विडियोज तेणें जे थंय शूट केल्ले ते तुमकां हांवें दाखयलेत. अखंड भजनी सप्ताक हो चालू आशिल्लो 24 hours आनी आज तेजी समाप्ती जाली. गोपाळकालान तेजी समाप्ती जाली. आनी सेकंड म्हणजे आज जेवणाक आमच्या नॉनवेज इन द सेन्स सुंगटां हाडलेलीं, तर सुंगटां फ्राय केल्लीं. समाप्ती जातकीर विशाल कामाक गेल्लो
आईचे डिनर आमचे The next day. सकाळी सकाळी सिलेंडर सोंपलो आमचो 4 दवरलेले हांवें रायट टायमार सोंपलो सिलेंडर. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. 3 गुलाब फुलले आमचे. Wow! क्यूट सामके. आणि हे गार्डनमध्ये इल्लूशें. सो फ्रेंड्स आज बेरेस्तार आणि आज स्वामी समर्थाचो दीस. श्री स्वामी समर्थ अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. आता हांव पुजा करून घेता आणि मागीर मेळटा तुमकां. सो एक गुलाब हांवें काडला फ्रेंड्स गणपती बाप्पाक घालपाक. फ्रेंड्स स्वामी समर्थांचे दर्शन घेयात. फ्रेंड्स पूजा करून जाली म्हजी आणि आज बेरेस्तार म्हणून आज मातशी पुजेक वेळ लागता बिकॉज स्वामी समर्थाचो बीन हांव अभिषेक करता. सो तेज्या खातीर मातसो वेळ जाता. सो आज जेवणाक फ्रेंड्स हांव करतलें मसुरेचे तोणाक. सो मसूर हांवें हांगा शिजोवपाक दवरल्या आणि तेतून हांवें घातला वो इल्लोसो फ्लावर घातला, एक बटाट घातला आणि कांदो आणि टमाट घालून हे शिजोवपाक दवरला. सो फ्रेंड्स ते शिजता म्हटल्यार हांव हे म्हजे फोव खावन घेता. सो हे फोव खाता. मसालो भाजून जालो आमचो हो. आता तो न्हिवलो की मागीर हांव मिक्सरान वांटून घेतलें. सो फ्रेंड्स हितून जो गरम मसालो घातला तो हो गरम मसालो हो गोवन होममेड गरम मसालो आणि हो आमी बोरये आसतना केल्लो. हेजे लिंक हांव आय बटनान दिता तुमकां जाय जाल्यार. सो हो हांवें असो सेपरेट एअर टायट कंटेनरान काडून घेतला फॉर डेली यूज बिकॉज तो जो मसालो केला तो हांवें चवथी खातीर केला. सो तेजो स्मेल म्हणजे मसालो चड परत उगड धाप केलो की तेजो वास वता म्हणटात. सो हांवें तो तसोच दवरला आणि थोडो हांवें असो एअर टायट कंटेनरान काडून घेतला म्हाका असो रोज बीन डेली युजा खातीर करता तेन्ना. सो तुमी ट्राय करात आणि सांगात म्हाका कसो जालो तो. सो फ्रेंड्स हांव रामू काका जाला. एक्चुली म्हाका जाय पडटा बिकॉज 100 वेळा म्हजे हात धुवप जाता, हात पुसप जाता. सो त्या खातीर हांव कॅरी करता हो. रेडी जाल्या आमी आतां दामबाबाच्या देवळान वचपाक. सो विशाल आयलो आज बेगीन. सो म्हणून आमी आतां वतात आनी वास्को सप्ताकूय दाखयता तुमकां. त्या दीस थोडी झलक दाखयल्ली. सो आज कंप्लीट दाखयता. सो रावत म्हज्या बरोबर. आनी हांवें आज साडी न्हेसल्या. देवळान वतले म्हणून साडी न्हेसल्या. सो रावत म्हज्या बरोबर.
फ्रेंड्स पावले आम्ही पण पाऊस पडटा हांगा पाऊस. सप्ताका कोण भोंवता सप्ताका कोण भोंवता पळय कितें खाता खाजें खाजें आमी बरें येना ताका काल कितें सांगलें म्हाका बुड्डी के बाल घेवन दी म्हटलें ते तुवें खावप ना खंय म्हाका सांगता वायड आहा हां येता राव फ्रेंड्स आमी हांगा आमच्या घरा खातीर एक देवारो पळयतात बरो मेळ्यार घेतली बीन हय बरो दिसता न्ही ताका फाटल्यान अशें आर्गेन करपाचें फायनल करूंक ना म्हाका हो चड आवडलो न्हू आमी हांगा फर्निचर पळोवपा येयला आनी ही स्पेस सगळी फर्निचराचीच आसा हे सेक्शन स्पेशली फर्निचराचेच आसा सगळ्या टायपचे हांगा फर्निचर आसा हांगा फोटो कॉर्नर स्टँड ह्या वर्सा भितर सगळें कितें पळयता तुमी फायनल विशालाक हे लाकडाचे स्टडी टेबल खूब आवडलें म्हणजे तेजे ऑफिसाचें काम बीन करपाक शोपीस तो कितें घेतलें तुमी शॉपिंग कितें केली कितें शॉपिंग केली भोंवता भोंवता काय का तुमच्या हातान काय ना आमच्या हातान तरी आसा कितें कितें लिपांक खंयच्याय घेवन दी तूं म्हाका 200 रुपया
कट्टे पेटून ते तुका बेश्टे लावपा मेळटा तशें काय ना. ये वुड नहीं है, पत्थर है, एकदम सॉफ्ट पत्थर रहता है, उसके ऊपर घिसने के बाद वो भी घिसता है, चंदन भी घिसता है. घर पे किसी भी आटे का बना लेना असं माझ्याकडे ते डायरेक्ट एक साथ गरम काढी ना पडत ना ते तसे कढ़ाइया पे फ्राई कीजिए. रेडी है. रेडी है, अभी जस्ट निकल बनते हैं. हांगा बुड्डी के बाल घेऊन दी बघ ते हांगात असा आहे बघ. चल 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 तूच दिवपा जाय त्या दिसाचे पेंडिंग धाकटे धाकटे. एक बस थँक्यू थँक्यू. गडबड फक्त घर प्रवेश करपाचो. बाय बाय गुड नाईट. परत केन्ना पळोवया आनी 4 दीस आसा आमी डेली येवया. तो सांगतलो डेली आजचोच पयलीं आले. चल बाय बाय. ना आता जेव सायली आमी सप्तकाक वचून 8 गेल्ली ती 11:30 परत आयल्या. आमच्या दोगांचे पांय दुखले आनी केरकर भाई बीन ती आशिल्ली आमचे बरोबर ती मेळ्ळी आमकां थंय. सो सप्ताक पळयलो तुमी हांवें शूट केला तो. एक्चुली फूल भोवना आमी तरी आनी खूब भोंवपाचें आसा पण पांय दुखले म्हणून आमी आयली आनी टायमूय बीन जाल्लो लेट जाल्लो. सो सप्ताकाच्यान हांवें कितें कितें हाडलां चड कांय हाडूना कित्याक चड भोंवू म्हणजे आनी भोंवपाचें आशिल्लें बट पळोवया लेट्स सी परत गेल्यार वतली आमी. सो हांवें कितें कितें हाडलां फर्स्ट ऑफ ऑल हें घेतलां म्हजें फेवरेट बुड्डी के बाल. हें म्हाका खूब आवडटा. सो हें घेतलां तें खावपाचें म्हणून. मागीर हांवें घेतलां हें केंसान घालपाचें तें बायलांक खबर आसतलें. सो आमाड्याक घालता तें हें घेतलां हांवें. हें बीन माथ्याकूच लावपाचें अशें क्लीप कशें. सो हें 50 रुपीसान घेतलां आनी हें 100 रुपीसान घेतलां. जस्ट तुमकां प्रायस सांगता. आनी ह्यो लायट्स घेतल्या. ह्यो लायट्स हांव लायतगीर तुमकां दाखयता. बॅटरी वयल्यो लायट आसा ह्यो. रायस लायट म्हणटात न्ही हेका. रायस लायट म्हणटात तेका. सो ह्यो लायतगीर दाखयता तुमकां. प्लेन घेतल्या कलर घेवना. म्हणजे मेन इम्पॉर्टंट आनी ह्यो लायट आमी घेतल्या 100 रुपीसान. आनी हें मेन म्हणजे म्हाका सगळ्यात इम्पॉर्टंट हें ताट जाय आशिल्लें केळीचें शेपीचें. म्हणजे आमी नैवेद्य बीन काडटात न्ही सो तेज्या खातीर इन केस केळीचें पान मेळना जाल्यार हें पान यूज करपाक जाता. सिरामीक आसा हें जड आसा. तो सारको केळीचो शेप आसा तेका. थंय मसाल्याचो स्टॉल आशिल्लो म्हणजे वेगळे टायप गोबी मंचुरियन गोबी पकोडा असले कसले स्टॉल आशिल्लो आनी ते पुण्याच्यान आयिल्ले. सो तेंचे कडल्यान हांवें हें एक पॅकेट घेतलें. सो लेट्स सी ट्राय करून पळोवया तेंचे कडेन तें बरें लागतालें. आमी घरा हाडटकीर कशें लागतालें आय डोंट नो. सो स्टील ट्राय करून पळयतलें हांव. सो गोबी मंचुरियन मसाला घेतला हांवें 100 रुपीज. आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट हें घेतलें हांवें प्लांट पॉट्स. तुमी जाणा म्हजें फेवरेट. हे धाकटे घेतले हांवें स्मॉल सायजी. सो आमकां 100 रुपीसान 4 मेळ्ळे. सो इतली शॉपिंग केल्या सद्या. सो लेट्स सी सप्तकाक परत वतली. सो टायम मेळ्यार वतली खंय. सो फूल भोंवना आमी फेरी. सो आनी पळोवया लेट्स सी गेल्यार गेली. सो फ्रेंड्स हो कालच्यान सुरू आसा ब्लॉग. सो हांव हो ब्लॉग हांगाच सोंपयता.
सो तुमकां हांवें शूट केला तो वास्को सप्ताक आवडला असल्यार एक कमेंट करात, एक लायक करात आणि म्हजो व्हिडिओय शेअर करात. ब्लॉग पळयल्या बद्दल खूप खूप धन्यवाद. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. परत मेळया विथ वन मोर न्यू ब्लॉग. सो टिल दॅट टाइम बाय बाय, गुड नाईट, लव यू ऑल.